नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिता कुंकळकाराचे टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांमली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। म्हादयचे 3.9 टीएमसी उदक घुवणावपाची कर्नाटकाची तयारी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा म्हादयच्या बाबतीत गंभीर, पूण तांच्या अर्थसंकल्पाचेर कितें उलो। कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मस वारीस जाल्यार सांजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक आयलो वेचून। आयतारा जाल्ली पोटवेंचणूक। सदांच देवाची श्रद्धा सांबाळून दवरून करची उदरगत म्हणटा ब्रह्मेशानंद स्वामी। बायणां जाल्ल्या अध्यात्मीक महोत्सवात देव खापरेश्वराचे विशयाचेर उक्तायलें मत। कदंबा कामगार संघटनेच्यो अटी मान्य जावच्यो म्हणून आयटकाचे क्रिस्तोफर फॉन्सेका बसतले उपोशणाक। अटी पुराय जावंक ना जाल्यार 19 मार्चाक करतले संप। कदंबा कामगार संघटनेची शिटकावणी। भारतीय पंगडान 12 वर्सां उपरांत जिखली चॅम्पियन्स ट्रॉफी। दुबय जाल्ल्या फायनलीत न्यूझीलंडाक 4 विकेटींनी दिली मात। आणि गुळी वखदा तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो वाडटो सहभाग चिंतेची गजाल। फाटल्या 6 वर्सांत गुळी वखदा तस्करी प्रकरणांतल्या 941 केशींनी 814 तरणाट्यांचो आस्पाव। आता पळयात खबरो विस्तारान। कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मस वारीस आणि सांजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक वेचून आयलो। कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आणि सांजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर आयतारा वेचणूक जाल्ली। नगरसेवक राहुल देसायाक मरण आयिल्ल्यान कुंकळी नगरपालिकेत नगरसेवकाचे एक पद रिते आशिल्ले। तशेंच सांजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2च्या पंच वांगड्याक काकराच्या दुयेसान मरण आयिल्ले। ताच्या मरणाक लागून हे पद रिते आशिल्ले। ह्या दोनूय जाग्यां खातीर आयतारा पोटवेंचणूक घेतली। कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मस वारीस आणि सांजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक वेचून आयलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। देव खापरेश्वराचो विशय भक्तांनी बऱ्यापैकी लावन धरलो। सदांच देवाची श्रद्धा जी आसा ती सांबाळून दवरून उदरगत करची, अशें वक्तव्य ब्रह्मेशानंद स्वामीन केलें। वास्को बायणां जाल्ल्या अध्यात्मीक महोत्सवा उपरांत ते उलयताले। देव खापरेश्वर देवस्थानाच्या बाबतीत माझे अशें म्हणणें आसा की हो विशय जो आसा तो बऱ्यापैकी त्या भक्तांनी उखलून धरला किंवा उखलून धरला आसा। खंयच्याय आमच्या गोंयच्या खंयच्याय मनशाक तुमी पळयलें आसतलें की ताका आपले देव जे आसा ते खंयच्याय पातळीचेर वचून प्रेम करपाचें आसता आनी तांकां प्रेमाळच ते सगळे देव देवता। आनी हे सगळे देव देवता जे आसा तांकां आमकां अशें म्हणपाचें आहा की हे सगळे देव कशे आमी पळयतात, त्यांची स्थापना किंवा त्यांची स्वतःची जी की निर्मिती जी आसा ती कशा पद्धतीन जाल्लेली आसा तेचेर आमी ह्या सगळ्या विशयाक जे आसा तेचें चिंतन म्हणून करपाची गरज आसा। जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट म्हणटा तर ते कोणाच्या तरी डेव्हलपमेंट जेन्ना विशय येता तेन्ना डेव्हलपमेंटाच्या खातीर आमी केन्ना कशें पळयपाचें तर दोळसपणे पळोवपाची गरज आसा। आमचे देवदेवतान आमकां तेंय सांगलां की पळयतना उगड्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय म्हणून। आमची श्रद्धा सांबाळून दवरून आमचे डेव्हलपमेंट करपाची जी कितें आमची जी कुवत आसा ती आमी सगळ्यांनी मेंटेन करपाची गरज आसा, हें म्हाका दिवपाचें आहा म्हणटा। शास्त्रीय दृश्टिकोन जर पळयलो जाल्यार खंयचोय राखणदार जो आसा, खंयच्योय सीमा ज्यो असतात त्यो सीमा जशे तुमी व्हडल्यो करतात तशे ते देव जे आसा पळय तेतूंतले ब्राह्मण जे आसा ते सगळे त्या प्रमाणे शिफ्ट जातात आणि त्या प्रमाणे आपले क्षेत्राचे रक्षणही करतात। कदंबा महामंडळ कामगार संघटनेच्यो अटी मान्य जावच्यो म्हणून आयटकाचे क्रिस्तोफर फॉन्सेका एका दिसा खातीर उपोशणाक बसतले। तरी मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करतले, अशी शिटकावणी आयटक आनी कदंबा कामगारांनी दिली। पळयात पुराय बातमी। 34 महिन्याचो एरियस दिवचो, पीएफाचो विशय सुटावो करचो आनी कंट्राक्टराचें काम करपी कामगारांक फिक्स करचे, अश्यो साबार मागण्यो घेवन कदंबा कर्मचारी कितल्याशेच वर्सां सावन संप करीत आसा। सरकार फकत मागण्यो पुराय करपाचें आश्वासन दितात, अशें आयटक फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेकाचें म्हणणें। कदंबा महामंडळ कामगार संघटनेच्यो अटी मान्य जावच्यो म्हूण आयटकाचे क्रिस्तोफर फॉन्सेका एका दिसा खातीर उपोशणाक बसतले। तरी मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करतले, अशें निवेदन खात्याक दिलां, अशी माहिती क्रिस्तोफर हांणी दिली।
The opposition. The opposition, it is hunger strike from 00 hours tomorrow. Tomorrow means today, midnight till midnight. And my hunger strikes are known to everybody. When I go on a hunger strike, dagalbaji na. It is very fair, open, and it is a pure hunger strike. बसी चालू असतो. Of course. 19 तारखेर आम्ही संप करपाचो नोटीस दिला. आमकां ते संप करपाकूच जाय म्हणून खास ना, पूण प्रोवायडेड गव्हर्नमेंट इंटरव्हीन्स अँड रिझॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. 19 तारखे पयलीं इश्यू रिझॉल्व जाला. सगळे ड्रायव्हर्स, कंडक्टर ते आम्ही नोटीस दिला. After a notice is given, there are lot of procedures, lots of things that go happen, because workers also get mobilized. Like today, mobilization, it is all part of a strike notice. 19th हांव भविष्यवाणी पंचांग पळोवन तुज्या लागीं उलयना. हांव तीर घेवन उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की 19th आम्ही संपाची नोटीस दिला. We are dead sure of that notice. It is up to the authorities. It is called in sociological terms a prophetic self-denial. It's meant for that. We don't want to go on strike. Nailas. We have given a notice up to the authorities to respond. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टीम इंडियन फायनलीत न्यूझीलंडात 4 विकेटींनी हारायत चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखली. दुबय आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर जाल्ले फायनलीत भारतान 49 ओव्हरींनी 252 धांवड्यांचे टार्गेट पुराय केले. कॅप्टन रोहित शर्माचे हे दुसरे जेतेपद जावन आसा. फाटल्या वर्सा जूनात जाल्लो T20 वर्ल्ड कपूय ताणें जिखिल्लो. न्यूझीलंडा आड फायनलीत कॅप्टन रोहित शर्मान 76, श्रेयस अय्यरान 48, KL राहुलान नाबाद 34 आणि अक्षर पटेलान 29 धांवड्यांचे योगदान दीत भारताच्या जैतांत महत्वाचे योगदान दिले. बॉलिंगेत वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादवान दरेकीत 2, जाल्यार मोहम्मद शमी आणि रवींद्र जेजेडान एक विकेट घेतली. गोंयांत घुवळे वखदां तस्करीची नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. फाटल्या 6 वर्सांत गोंय पुलिशेच्या घुवळे वखदां विरोधी पंगडान 941 कागाळी नोंद करून 1099 जाणांक अटक केली. महत्वाची गजाल म्हळ्यार चडशा केशींनी तरणाट्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें दिसून येता. घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो आस्पाव ही चिंतेची गजाल जावन आसा. गोंयांत घुवळे वखदां तस्करीची वेगवेगळी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. फाटल्या 1 वर्सांत जाल्यार 9.81 कोटी रुपयांची 275 किल घुवळी वखदां जप्त केली. 2019 ह्या वर्सा 219 केशी नोंद जावन घुवळे वखदांची तस्करी करपी 242 जाणांक धरले. हातूंत 2 सान पिरायेच्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा. 2020 ह्या वर्सा 148 केशी नोंद करून 177 जाणांक अटक केल्ली. 2021 ह्या वर्सा 121 केशी नोंद करून 138 जाणांक अटक केल्ली. 2022 ह्या वर्सा 154 केशी नोंद करून 189 जाणांक अटक केल्ली. तशेंच 2023 ह्या वर्सा 140 केशी नोंद करून 165 जाणांक अटक केल्ली. हातूंत एका सान पिरायेच्या तरणाट्याक पुलिशेन घुवळी वखदां तस्करी प्रकरणात धरिल्लो. 2024 ह्या वर्सा 159 केशी नोंद करून 188 जाणांक अटक केल्ली. फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी विचारांत घेतली जाल्यार घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणात अटक केल्ल्या मदीं चडशे तरणाटे आशिल्ल्याचें दिसून येता. घुवळे वखदां तस्करी प्रकरणां 2019 ह्या वर्सा 219 केशी 242 जाणांक धरले. 2020 148 केशी 177 जाणांक धरले. 2021 121 केशी 138 जाणांक धरले. 2022 254 केशी 189 जाणांक धरले. 2023 140 केशी 165 जाणांक धरले आणि 2024 159 केशी 188 जाणांक धरले. आमी फाटले म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली हे सांगता की ड्रग्स आर नो लॉंगर जस्ट infected beach line, tourist line. Drugs have reached cities.
local homes, schools and colleges. And if you really see, the biggest consumer of ganja, hashish, which is hash, today, charas म्हणटा तो, is and hydroponics is a young one. And fact that yesterday 10-12 कोटी worth तो ऐकला पळय. It is not for consumption of just the tourists. It is for local consumption also, and that is what is alarming. That if we don't, not just policing, but also we don't sensitize youngsters what drugs can do, it can be a worse situation over a period of time. So तुम्ही अवेअरनेस जावपाक जाय म्हणटात. One is arrest, confiscation, and awareness. It's a combined process. All of us should take the responsibility. Okay. And I think for the first time we have seen ANC doing a good job. Okay. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. गांवची संस्कृताय आनी एकचार तिगोवन दवरपा खातीर देवळां ही मुखेल केंद्रां आसात. आयज लेगीत देवळां वतीनूच गांव तिगून उरला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमच्या पुर्वजांनी देव धर्म बरे भशेन तिगोवन दवरला तेन्ना दर एकल्यान तांची देख घेवन फुडारान लेगीत गांवची संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो यत्न करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नावेली सांखळी श्री लक्ष्मीनारायण देवळाच्या पुनप्रतिश्ठापना सुवाळ्या निमतान आयोजीत केल्ल्या सत्कार सुवाळ्यात उलोवप केलें. की गावातल्या देवळांतलो उत्सव हो दर आठवड्याक शुक्रारा जावपाचो आणि तो शुक्रारा जाता आसतना सुद्दां फक्त म्हजो आनी तुजो न्ही तर गांवांत रावपी सगळ्या लोकांक म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक सगळ्या जातीच्या लोकांक एकत्र घेवन तो उत्सव जावचो. कारण ते प्रत्येकाक देवूळ हे म्हजें दिसचें आणि जोपर्यंत प्रत्येकाक देवूळ म्हजें दिसना तोपर्यंत प्रत्येकाक त्या देवळांत परत 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 येवन दिसना. केन्ना परत परत येवन दिसतलें तो देव म्हजो म्हणटलो तेन्नाच ताका परत परत येवन दिसतलें. खूब बरी संकल्पना तेणी मांडली की दर शुक्रारा तो उत्सव व दर एकट्यान तो करचो आणि त्या निमित्तान म्हजो शुक्रार आयज देवाचो ही संकल्पना म्हाका खूब आवडली. हांव खरोखरूच त्या वतीन ताजे आनी ताच्या देवस्थान समितीचे अभिनंदन करता. गांवांतल्या सगळ्या लोकांक एक दवरपाचें काम ह्या निमित्तान तुमी करतले ही एक खरोखरूच सांगता बरी संकल्पना आसा. सदोदीत म्हणजे गांवा प्रती आनी देवा प्रती आपली भावना ही व्यक्त करपा खातीर गांवांतली एकी ताका टिकोवन दवरपा खातीर हें खूब खूब म्हत्वाचें आसा. गांवांतली संस्कृती जर आमी दवरतले आसत जाल्यार देवूळ हें तेजें प्रमुख केंद्र आसा आनी ह्या देवळाच्या प्रमुख केंद्राच्या मार्फतच आमी जाका म्हणटा की आजुनूय जाणटे सांगता आसतना सांगतले की गांव जर आमी बांदून दवरतले आसत जाल्यार तो देवळाच्या माध्यमांतूनच बांदून दवरता. दाण्यार सांगावेल्या थळाव्यांनी चिल्ड्रन पार्कात छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची स्थापना करपाक खर विरोध केलो. दुसऱ्या खंयच्या सुवातेर महाराजांची स्थापना करची आमची कसलीच हरकत ना, मात ह्या सुवातीचेर स्थापना करपाक आमचो विरोध आसा. तशेंच नगरपालिकेन लोकांक विश्वासात घेवन निर्णय घेवचे अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मी आयकलो शिवाजी पुतळो नीव घालपाचो अशें म्हणून आयकलो, पूण ती आमगे इगोर्जा न्हू क्रिस्तांव धर्माची ती तेजे मुखार आहा तो लागींच आहा. फडल्या सायड म्हणटा एक 100 मिटर्सां भितर आहा म्हणटा, म्हणजे डिस्टन्स 100 मिटर अशी आहा म्हणटा. इवन ती बंद जावं कितें हालीं पुतळ्या लावन कित्याक हिंदू लोक येतले आनी तेंका कितें फुलां बिलां घातले आनी थिंग रस जातली जावं आमगे थिंग कॅथलीक मिसां वयतले पळय सगळे म्हणजे मॅच जातले सगळे. त्या वर्सा तेणें तो प्लेस तो सोडून दुसरें गायलें म्हाका चड बरें आहलें दिसता. एक बस स्टँड आहा थिंग एक सेंटर आहा आमी फ्लॅग बीन सोडयताय म्युन्सिपालिटीचो थिंग घाल कोणा प्रॉब्लेम ना कित्याक जाय जाणां आमी उलयताय. सेंट्रल गायल्यार कितें प्रॉब्लेम आहा पण पळोवपाक बीन बरो दिसतालो कोण बसीर तेंका शिवाजी बस स्टँडार अशें हें दिसतालो. दुसरी मागीर तेज्यान आयल्यानूय एक प्लेस आहा थिंगाय घालपा जाता तो. कित्याक आमी आतां इतलीं वर्सां आतां हांव हिंगा तुमगे हिंगा जाल्लो दाण्यारूच म्हणल्यार आमी क्रिस्तांव भाव जावं हिंदू भाव जावं आमी कॅथलीक भाव बरें एकवटान केल्ले केन्ना डिस्टर्बन्स म्हणल्यार जालें ना. म्हणजे कोण तरी आतां क्रिएट करपाक सोदता अशें दिसता प्रॉब्लेम आमचे भितर. आमगे कावन्सिलर आमकां क्वेश्चन करपा जाल्लो की जें तेणें डिसिजन घेयलां इन म्युन्सिपालिटी तें आमकां लोकांक कॉन्फिडन्सा घेवन तें कित्याक विचारलें ना. सो जेन्ना तेका प्रश्न केलो की तुमी लोकांक जाय जाल्यार तेणें आमकां एन्सर दिली की आपूण प्रत्येकाक दारांनी वचपाक शकना म्हण आपण आनी विचारपाक गरज ना इम्पॉर्टन्स ना म्हण
हें व्हडलेंच मॅटर ना, पूण आमकां हो व्हडलो मॅटर दिसता. कित्याक फाल्यां सकाळ कितें प्रॉब्लेम क्रिएट जावचे न्ही पयलीं तेजें सोल्युशन काडटलें बरें. कित्याक फाल्यां सकाळ भितर लफडी नाकाय तें. कसले लफडे म्हणटा कित्याक लागून? फाल्यां पळय कितें आयज गोंया आमी सगळ्यांनी पळयलां कितें चल्लां तें, आनी गोंय कितें आख्ख्या इंडियेक कितें चल्लां तें आमी पळयलां. कशें कम्युनल डिस्टर्ब कशें चलता तें. सो आमी आमकां सुसायड बॉम्ब कित्याक दवरया, कित्याक करया तें बेश्टें. फक्त आमकां अपोज कांयच ना. आमी शिवाजी महाराज आमी शिकले, हांव शाळेंत शिकलो मनीस आनी हांव मराठीन सांगपाक जाता. आम्ही पण या शाळेमध्ये शिकला आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराज आम्हाला शाळेमध्ये शिकवला आहे. तो कोण होता, तो कसा होता, तो वॉरियर होता, सगळं आम्हाला माहीत आहे. आणि ताका लागून आम्ही शिकलो आणि शिवाजी महाराज कितें आमी जाणाय. बट जी प्लेस पळय ते सिलेक्ट करता की फाल्यां सकाळ बेश्टें लफडी जावपा नाकाय तें. फेब्रुवारीच्या निमाण्या सप्तकासान गोंयात तापमान वाढत आसा. मार्च महिन्यातले पयले 10 दीस तापमानात वाढ चालूच आसा. 9 ते 11 मार्च या काळात गोंयातले हवामान उष्ण आणि दमट आसतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्या. त्या प्रमाण ह्या 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हाका लागून मार्च महिन्यातल्या पयल्या 10 दिसां खातीर उष्णतेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान जाहीर केल्ल्या अदमासा प्रमाण मार्च ते मे या काळात चडांत चड तापमान सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा. फुडले 2.5 म्हयने अशीच वा ताचे परस चड उष्णतायेक तोंड दिवचे पडटले. शेनवारा गोंयांतले चडांत चड तापमान वाडिल्लेच आशिल्ले. पणजे चडांत चड तापमान 36.6 अंश आनी मुरगांवांत चडांत चड तापमान 36.3 अंश नोंद जाला. फुडले 7 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. मजगती राज्यांत वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून भलायकी खात्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. ते प्रमाण दनपारां 12 ते 3 वरां मजगती घरांतल्यान भायर सरप टाळचें. उदक पिवचें. भायर सरतना सुती कपडे घालचे. वतात वतना तकली दाबची. अस्वस्थ जाणवल्यार दोतोरा कडेन वचप. सोरो च्या कॉफी पिवप टाळचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वट्ट 15 वर्सांच्या काळा उपरांत मोर्जे शापोरा न्हंयत व्हडा प्रमाणात अनुशिणाण्यो जाल्यात. त्यो तेमवाडो मोर्जे वाठारांतले थळावे लोक पारंपरीक तरेन दर्यादेगे वयल्यान 10-15 मिटर उदकांत पेंवून वचून काडटात. मात शिवोले वाठारांतले कांय वेवसायीक वडे घेवन येतात आनी बेकायदेशीर पद्दतीन शिणाण्यो काडून व्हरतात. ह्या सगळ्या बेकायदेशीर प्रकाराचो आमी विरोध करतात. हाका लागून सरकारान हाचेर योग्य ती दखल घेवची. पारंपरीक तरेन दर्यादेगेर येवन शिणाण्यो काडून व्हेल्यार आमची कसलीच हरकत ना अशें थळाव्या वेवसायिकांचें म्हणणें. हे आमचो मरे धंदो पारंपरीक हय. वर्सां ह्या लोकांनी आपलें आयुष्य सोंपयल्लें आहा ह्या दर्याक, कळ्ळें. आनी ह्या लोकांक आमी आमचे वेगळे हे मानीत ना. हे लोक आमचे आता तेंचो डिमांड कितें आसा? आमी तुमकां मानूंक ना. तांचे डिमांड कितें आसा आता? ते म्हणटा बुडोवन काडपाचे, उडयेनी ना, जायना न्हू, ट्राय करपाची न्हू. केन्नाच तो हे बुडोवंक ना. आणि खूप वर्षांनी ऍक्च्युली पडला. ऍक्च्युली देवाचे उपकार, कारण गेली 6-7 वर्सां काय शिणाणी पडोंक नासलेली. ह्या वर्सा ज्या पद्दतीन पडला आज लोकांक ती खावपाक गावता. मोरजेची शिणाणी म्हटली की आख्या गोंयभर फेमस जाला. कितें आमच्या भुरग्यांनी एक युनिटी करून ह्या फावटी जेन्ना जानेवारीन बुडोवंक येयलें तेन्ना बंद केलें, कारण थंडेच्या दिसांनी शिणाणी भरना. दॅट इज द प्रोसिजर. पूण जितकी गरमी जाता त्या टायमार ती मासान सुबेज भरता. आनी आमच्या भुरग्यांचें अशें म्हणणें की तुम्ही बुडचे, कोणूय हांगा येवन बुडचे. आतां तेंच्यांनी अशें म्हटलें की कोण तरी रिपोर्टर हाडलो म्हणून आमी आपयलो. कोणी कोणाचो दर्या हो सगळ्यांचो, पूण भानगड कशें जाता तुमी होडयेनी बुडटा तितून कितें जाता तांकां एक प्लस पॉयंट गावता. हे आमचे भुरगे देगेकच्यान पिवन वयता. जो स्टॅमिना आनी दम लागता तितको उरना. ते कितें करतात, काल अशें तेंचें म्हणणें की काल तेंच्यांनी जे फातर आसात ते शिणाणे पडटात, तेच जर तुम्ही हांगाले फातर येयले जाल्यार फुडल्या वर्सा परत पडचे ना. सो हांवें आतां तेंकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमच्या भुरग्यांकूय रिक्वेस्ट केला की बाबा कितें आहा ते बरे भशेन उलोवन ते सेटल करा. कारण 5 दिसाच्या शिणाण्या खातीर झगडी करून कांय अर्थ ना. आनी कशें आसा, आयज शिणाणी पडली म्हणून फुडल्या वर्सा पडटली अशी गॅरंटी ना. आमी खंयच्याच भुरग्यांक, आमचें एक बरें की आमच्या मोरजेंतल्या भुरग्यांक कोणाकूच सांगूं ना की बुडो नाका, सगळ्यांनी बुडचे. पूण तेंचें एकूच म्हणलें की देगेक येवन पिवन वचोन ते तुमी काडचे. तुमी आख्खो दीस बुडा. तुमकां जर पेंवपाक जाता जाल्यार आख्खो दीस बुडोवन तुमी आख्खो दीस काडचे उदकाचे. सो आयज ह्या बारीकशा गोश्टी वयल्यान आयज सकाळच्यान ऍक्च्युली काल पळयलें लायक 150-200 भुरगे बुडटाले. 200 घरांतल्यान तेंच्यांनी जर कोणाक दिल्यार तेंचे सगळे खावपा सारकें जालें. आयज तेंच्यांनी बुडोवंक ना, कारण सगळेच जाण वयर उरले. हांव म्हणटा की ते खूब जाणटे आहात शिवोलच्यान, ते लोक बुडटाले पयलींच्यान. हेजो अर्थ असो न्हू की तुमकां जाय तशेंच जातलें आनी जे भाशा ज्या पद्दतीन उलयतात तशी ना. सो हांवें आमच्या हेंकांय सांगलां की तो शिवोलचो आपूण मोरजेचो असो कांय ना विशय. दर्यान कोणूय येवन बुडचो, पूण तेंचें एक म्हणणें आसा की देगेकच्यान बुडचे, होडये घेवन बुडचे न्हू. कारण होडयेन कितें जाता, ते फातर घेवपाक तांकां इजी पडटा. ते उखलतात फातर आनी ते ब्लॉक घेवन चल्ले. सो हे तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे काल तरी ते बुडले.
तरी आसतना तेंच्यांनी नाका म्हटलें तरी ते काल बुडले आनी तेंच्यांनी ते चडशे फातर तशेंच घेवन गेले. जर ते फातर तशें व्हरपाक जाय जाल्यार फुडें जर शिणाणी पडटली जाल्यार ती मातयेक काय पडची ना, त्या पद्दतीन ती पडपाची ना. सो आतां तेंच्यांनी एक बारीकशी मिटींग घेता म्हटलं आनी तेंच्या भितर ते रिजॉल्व करता म्हणून सांगला. गो संवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. गोशाळा खातीर सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 51.90 कोटी रुपया खर्च केले आसात. मजगतीं गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यातूय वाड जाल्या. नेमकें कारण कितें पळोवया पुराय बातमी. गो संवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. रस्त्यावेली बेवारस गोरवां आसूं वा कत्तल करपा खातीर व्हेल्ल्या गोरवांचे संरक्षण करपा खातीर आतां राज्यांत गोशाळा तयार जाल्या. ह्या गोशाळां खातीर सरकार बऱ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करता. फाटल्या 3 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार वट्ट 51.90 कोटी रुपया सरकारान ह्या गोशाळांक दिल्या. सध्या गोंयांत वट्ट 8 गोशाळा कार्यरत आसात. हातूंत मये दिवचलची गोशाळा ही सगळ्यांत व्हडली गोशाळा, जातूंत 4,245 परस मायज गोरवां आसात आनी सगळ्यांत कमी म्हळ्यार 7 गोरवां सांकवाळच्या गोशाळेंत आसात. तेच प्रमाण गोशाळा उबारपा खातीर 25 चौखण मिटर इतली सुवात आसप सक्तीची. तशेंच दर एका गोरवां फाटल्यान 5.5 मिटर इतली सुवात गोरवांच्या देखरेखी खातीर आसपाक जाय अशें पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक नितीन नायक हांणी सांगलें. गोंयांत सध्या 8 गोशाळा आसा. गोमंतक गोसेवा महासंघ मये हो सगळ्यांत व्हडलो. हेतून सादारण 4-4.5 हजार गोरवां आसा. परत म्हणजे 22-23 14 कोटी मेळ्ळा. 23-24 26.72 कोटी आनी ह्या वर्सा 10.80 कोटी आमकां आमी अनुदान हे 8वी हांकां मेळून वेगवेगळ्या पद्दतीन दिल्लें आसा. फाटल्या 3 वर्सांत कितली निधी दिली. गोमंतक गोसेवक महासंघ मये दिवचल ही गोशाळा 4,245 एकूण गोरवां, 1,439 गोरवांक फाटल्या 3 वर्सांत मरण, 40.25 कोटी रुपयांची निधी. ध्यान फाउंडेशन गोवा चॅप्टर जामावले आनी कितला. एकूण गोरवां 708, 348 गोरवांक मरण, 6.78 कोटी रुपयांची निधी. अखिल विश्व जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र वाळपय, एकूण गोरवां 435, 102 गोरवांक मरण, 3.25 कोटी रुपयांची निधी. लिव्ह सिनर्जी सावय बरें, एकूण गोरवां 11, 17 गोरवांक मरण, 23.15 लाख रुपयांची निधी. वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवा शिवोली, एकूण गोरवां 50, 5 गोरवांक मरण, 56.20 लाख रुपयांची निधी. शंखवाई तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट साकवाळे, एकूण गोरवां 7, 0 गोरवांक मरण, 4.38 लाख रुपयांची निधी. कामधेनू गोरक्षक संस्था काणकोण, एकूण गोरवां 0 गोरवांक मरण, 17.98 लाख रुपयांची निधी. ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल अँड एनिमल वेलफेअर, एकूण गोरवां 54, 61 गोरवांक मरण जाल्यार 33.3 लाख रुपयांची निधी सरकारान दिल्या. गोरवांच्या मरणांचे प्रमाण वाडलां. गोरवांक अपघातात सापडून मरण येता वा रस्त्या कुशीकचे प्लास्टीक खाल्ल्या कारणान ती मरण पावतात. देखून गोरवांक बेवारस सोडचे न्हय, कारण गांवठी गोरवां पोसपा खातीर सरकार दर दिसाक एका गाये फाटल्यान 80 रुपये दिता. हाचो लाव लोकांनी घेवचो अशें आवाहन संचालक नितीन नायक हांणी केलें. 2 रिजन आसा. एक म्हणजे ते एक्सिडेंट केस जावन आयिल्ले आसा तेजी आमी ट्रिटमेंट करता. कितें आसा चड इंजुरी उरत आनी कितें इन्फेक्शन उरत या एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट जाल्ले उरत जाल्यार ती एक मरता. दुसरो हे गोरवांच्या पोटान प्लास्टीक आसता सो तांकां इम्पॅक्शन म्हूण जाता. सो तेंची जीर्ण जावपाची जी प्रक्रिया आसा ती मंद जाल्ली आसता. सो तेजे लागूनय हो प्लास्टीक एक मेजर इश्यू फॉर डेथ. म्हणजे गोरवां आसा हेचो मेन कारण म्हणजे बरेचशे लोक जे स्किमी अंडर आपली गोरवां जी पोसता ती भाकड जातकच ती रस्त्यार सोडटा. सो हे एक म्हणजे स्टॉप जावपा जाय. ह्या स्टॉप जावपा खातीर सरकारान एक आनीक नवीन स्कीम आतां रिसेंटली लॉन्च केल्या. तेतू अंडर तुमचे कडेन सपोज गांवठी गोरवां आसा जाल्यार त्या गोरवांक आमी घरान पोसपा खातीर 80 रुपया प्रत्येक दिसा फाटल्यान दिता. सो लोकांनी हेजो लाभ घेवन आपली जी गांवठी गोरवां आसा ती घरान पोसपाक सुरवात करपाक जाय. प्लस लोकांनी रस्त्यार जे प्लास्टिकान जेवण घालून जे उडयता तेचो सारको विल्हेवाट लावपा जाय जेणे करून ही जी रस्त्यावेली गोरवां आसा ती खावन तेंच्या पोटान प्लास्टीक वचपा जायना. ताचेच खातीर आतां एक मरण हय गोरवां मरता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. गोंयांत 3,200 आपमजत गट आसात. ह्या गटांनी 42,000 बायलांचो आस्पाव आसा.
आता मेरेन आप मजत गटाच्या वेगवेगळ्या व्यवसायाच्या माध्यमांतल्यान बँकेक 332 कोटी रुपयाचो फायदो जाला अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. फुडाराक ही उलाढाल 600 कोटी मेरेन व्हरपाची आसा. ताका लागून 1 लाखा वयर आप मजत गट तयार करपाचो हेतू सरकाराचो आसा. देखून सगळ्या बायलांनी मुखार येवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. त्या मार्फत सुरुवात केल्या ग्रुपांनी ताका पूर्णतः 20 लाख रुपयापर्यंत लोन विदाउट एनी कोलॅटरल सिक्युरिटी हे जवळपास फक्त 1% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर ग्रुप घेता आणि ग्रुप ते आमच्या महिला भगिनीक दिता. हे काम आज खूप मोठ्या प्रमाणात जवळपास 42,000 महिला या ग्रुपाकडे अटॅच असतात. आणि तुम्ही जर पळयशात त्यांचा टर्नओव्हर आणि बँक लिंकेज हे कितल्यापर्यंत असू शकता. 342 कोटी रुपया त्यांचो आयचो टर्नओव्हर हा. 342 कोटी. हांवें गोंयांतले सांगता, हांव भायले सांगना. हांवें काल फिगर घेतला म्हणून हांव उलयतां. त्यांचो सगळ्यांचो टर्नओव्हर जो आसा बँके कडेन घेवप दिवप आतां पर्यंत तांच्यांनी बिझनेस 342 कोटी रुपयाचो केल्लो आसा. बँके कडेन पयशे घेवप दिवप आमकां हो आंकडो जवळपास 600 कोटीचेर व्हरपाचो आसा. आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो आंकडो हो जवळपास 6,000चेर व्हरपाचो आसा आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या महिलांचो आंकडो हो 1 लाखाचेर व्हरपाचो आसा. तुम्ही सगळीं जाणां जर ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान जर जॉईन जाली आसत म्हणजे जवळपास 1 लाखाचेर वचूं शकता. आणि ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांच्या मदीं काम करपी जो आंकडो आसा हो 1 लाखाचेर जर गेलो तर तो बिझनेस हो 600 कोटीचेर पावूंक शकतलो. ह्या विलेज ऑर्गनायझेशन आणि ह्या ग्रुपाक म्हाका दिसता तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे जेका कोणाक संपर्क करपाचे आसा तुमच्या गांवांत असलेलो विलेज ऑर्गनायझेशन खंयचे, RDA कडेन रिलेटेड असलेले सेल्फ हेल्प ग्रुप खंयचे हाका मुद्दामून कॉन्टॅक्ट करात. त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो ना जाल्यार नवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करात आणि ताका जॉईन करात. त्या निमित्तान तुम्ही सगळीं जाणां ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व जावपाक शकतली. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.